40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात एका वेगळ्या स्वरूपात। नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, मेनी ऑप्शन्स वन नेम। आयज आम्ही आयला पेडण्या मतदारसंघान मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे विषय, तांचे अपेक्षा आणि फाटली कितकीशीत वर्सां हे अपेक्षा पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान। पण तांचे कडेन वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास। गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन एमजीपीच्या शंकर साळगांवकारान 7074 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिवन पेडण्या मतदारसंघाचेर नेतृत्व मेळयलें। ही जैत 1994च्या वेंचणुकेन एमजीपीच्या परशुराम कोटकारान 8198 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिली आणि हो मतदारसंघ एमजीपी कडेन दवरलो। फुडें 1999च्या वेंचणुकेन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जितेंद्र देशप्रभून 5129 मतां घेवन ह्या मतदारसंघाचेर काँग्रेसचे वर्चस्व दाखयलें आणि एमजीपीच्या परशुराम कोटकाराक मात दिली। ही जैत जितेंद्र देशप्रभून 2002च्या वेंचणुकेन 6778 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेस खातीर परत एकदा तिकयली। पूण 2007 बीजेपीच्या तिकेटीर इलेक्शन लढोवपी दयानंद सोपटेन 7272 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जितेंद्र देशप्रभूक मात दिवन हो मतदारसंघ बीजेपी वतीन गेलो। आणि 2012च्या वेंचणुकेन बीजेपीच्या राजेंद्र आर्लेकारान 16406 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या बाबू आजगावकाराक मात दिली आणि हो मतदारसंघ बीजेपी कडेन दवरलो। पास्ट टेन्सांतले प्रेझेंट टेन्सान आणि मेळोया ह्या मतदार राजाक आणि जाणून घेवया हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान। म्हजें नांव प्रवीण प्रभू, हांव परसकडेचो पेडणे मतदारसंघ। म्हाका विकासा खातीर म्हाका अशें म्हणचें आसा की आयज पेडण्यान गेली 50-55 वर्सां स्वतंत्र जाल्या पण अजून विकास जाय तसो जालो ना। आयज विकासाच्या नांवाचेर खूब राजकारण चल्लां। दुसरी गोश्ट, आमचे एक मुख्य म्हणटा तो एअरपोर्ट येवपाचो आहा, मोपा एअरपोर्ट। तर मोपा एअरपोर्टा खातीर जे लुगार घेतला 84 lakhs, म्हाका दिसता की 84 lakhs जो लुगार आसा हो लुगार इतलो गरज ना लुगाराची, पण ह्या लुगारान फक्त 30 लाख स्क्वेअर मिटरान लुगार एअरपोर्ट जावं शकता। पण तातूंत एक प्रश्न येता की बाकीचो उरलेलो जो लुगार आसा हो कित्या खातीर? खंयचे तरी भायले डेव्हलपमेंट येवन थंय डेव्हलपमेंट करतले, पण गोंयकारांक कितें मेळटलें, पेडणेकारांक कितें मेळटलें, हो जो एक प्रश्न आसा आनी हाचेर विचार जावपा जाय। दुसरी गोश्ट, सर्वीस म्हणटा ती आमकां जे आमचे लोकल जे युवा आसा त्या युवांक सर्वीस म्हणटा ती आमकां एक सिंपल सकयल्या लेवलाची आमकां सर्वीस मेळटली। त्या खातीर आमकां अशें दिसता की सर्वीस इन्स्टिट्यूट करून आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचें आनी ट्रेनींग घेवन आमी एअरपोर्टार मोपा सर्विसेक लावचें, हेंच म्हाका सांगपाचें आसा। आनी जी चड लुगार आसा त्या लुगाराक खंय तरी भाटकारांक लुगार तो परतून दिवन किंवा भाटकारांक त्या लुगाराचो मोबदलो दिवन, चडांत चड कितलो मोबदलो आसा तो दिवन ताचेर विचार करचो हें हांव मानता, सगळ्यांक सांगचें म्हाका दिसता। हांव प्रकाश कांबळी, पेडणे। हांव एक सोशल वर्कर। म्हाका पेडण्याच्या विकासाचेर आनी पेडण्याच्या रेंव किंवा जी आमचे मेन जे पेडण्याचो जो आमचो पेडण्याच्या उत्पन्नान आमकां राजकारणाचेर काय उलोवपाचें ना, फक्त आमकां पेडण्याच्या लोकांक प्रॉफिटेबल कितें आहा आनी जे पेडणेकार आमचे खंय फाटीं पडटात हें पडलां। सरकार खंयचेय येवं, सरकाराचो आमकां कांय ना, पण फाटल्या 5 वर्सांक जे पेडणेकार भाव आमचे रेंव काडटाले जावं ट्रान्सपोर्ट, हेतूंतसून जेचे कडेन 2 गाडयो आसल्यो, 4 गाडयो आसल्यो, जावं एका कडेन 2 होडयो आसल्यो, तर कितलींशींच वर्सां ही नैसर्गीक आपत्ती आमी रेंवेच्या माध्यमांतसून दर्या राजा कडसून काडून पोट भरताले। आनी ही जी रेंव काडटा ही नैसर्गीक येता, हो खंयचो सरकार तयार करिना जावं आमी तयार करिनात, तर ही नॅचरली ही रेंव जी आसा ही आमच्या दर्या राजान आमकां पोट भरपाच्या खातीर जावं कसल्या गोश्टीक सगळे बिल्डींग बांद, हे कर ते कर, मटेरियलाक यूज करपाक ही रेंव येता। आमचें इतलेंच सांगपाचें आहा की
जो सरकार येयला खंयचें सरकार येवं तेचेर आमचें कांय ना. फक्त पेडणे, कोलवा, पिर्णा जावं आमचे रेंव काडपी जो धंदो आमचो आसा तो सरकार खंयचेय येवं, मागच्या 2010 पर्यंत प्रत्येक सरकारान लीज हें दिल्लें आहा. हें लीज खंयच्याय कायद्याचे चौकटीन दवरून आमच्या लोकांक दिवन पेडणेकाराचे पोट भरा सारके पयलीं प्रयत्न करपाचे, खंयचेय सरकार येवं तेचे बद्दल म्हाजें कांय ना. सेकंड थिंग अशी आहा की फाटल्या सरकारान थोडोसो घोळ केला की रेंव काडपी जे मनीस आहात तेंचो एक जर एखादी ट्रक धरलो आनी त्या ट्रकान समज एक 3000चे वस्तूची रेंव आसली जाल्यार तेका 10 पटीन सरकाराक आमकां कोर्टा मार्फत ताळाव फारीक करूचें पडटा. ही चूक एका सरकारान केल्ली आसा आनी 3000च्या रेंवे खातीर सरकारान हायकोर्टान एक एविडन्स पास करून गेल्लो आसा की त्या रेंवेक 10 टायम्स फायन घालून आमच्या पेडणेकारांक थोडेशे जाम केल्ले आसा. तर म्हाजें इतकेंच खंयचेय सरकार येवं की पेडणेकारांक जो मोबदलो मेळटलो जावं म्हापशेकारांक जो धंदे वेपाऱ्यांक जो मोबदलो मेळटलो अशा वेपाऱ्यांक 10 टायम फायन घालून सरकारान जाम करचें न्हू. सेकंड थिंग म्हाजो असो आसा की ट्रान्सपोर्टाकय आमच्या खुबशी कळ पडलेली आहा, त्रास जाल्लो आहा, जे सरकारा कडसूनय आमकां कामाचो संभव कसलो ना की थोडेशे पेडणेकार कमी शिकल्या कारणान ह्या धंदा कडेन वळलेले आहात. 5वी पास 6वी पास हे तेतून मॅन्युअल रेंव काडटात. मॅन्युअल रेंव काडपाक खंयच्याच हायकोर्टाचे जाल्यार कोर्टाचे कांय ना आनी ज्या जाग्यार CRZ लागता तेचे पासून आमकां रेंव काडूंक वचीत करपाचें न्हू. हे म्हाजो एक थॉट आहा. पेडण्यांसून म्हाका आतां विकासा कडेन बोलपाक म्हणजे हांव सुद्दां एक पॉलिटिक्सान यूज जावपी मनीस. लोकांक खंयच्या परिस्थितीन कितें हेल्प जावो अशें आमी करपी मनीस. पेडणेकार आमचे केन्नाच कोणाक तशें कांय म्हणिना, पण जेन्ना तांकां खंयचो तरी एक खंयच्याच सरकाराचो, हांव खंयच्या सरकाराची तोखणाय करिना, की जो खंयचो सरकार पेडणेकारांक चिड्डूंक सोदता अशा टायमिंगांक सरकार खंयच्या कोणाक उबो रावला तो पळयना, त्या मनशाच्या फाटल्यान रावन ताका 100% निवडून हाडटा. हें आमचें भाकीत पेडणेकाराचें आहा. माझें नांव अमिता अमेरकर. हांव पेडण्याच्यान आसा. गेली 5 वर्सां कांयच डेवलपमेंट जावंक ना अशें हांव खंय तरी म्हणचें ना, पूण डेवलपमेंट जाला. फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप पेडण्याचो इतली वर्सां जावंक नासलो तो जाला, पूण आजून 5 वर्सां सोंपात येयली तरी मातसो काम इनकम्प्लीट उरला, फूल कंप्लीट जावंक ना. आनी मेन म्हटल्यार हेल्थाचें आनी यूथ हेचेर डेवलपमेंट म्हाका खंयच दिसना. कित्याक तर यूथ आमी पेडण्यान येयले जाल्यार पयले फावट सगळे तरणाटे आसता ते बेश्टे गाडयांनी हांगासर थंय फिरत आसता. डेली तांकां पळयता हांव, तांकां कितें जॉब मेळटा, जॉब ना अशें ना, खंय तरी जॉब दिल्या, पूण लो म्हणजे सकयल्या हेतूंतले दिला. फॉर एग्जाम्पल बँकेन सेक्युरिटी आसता तसले जॉब ओ कॉन्स्टेबल इतलेच पेडणेकारांची लायकी इतलीच हेच हांव विचारूं शकता. म्हजें नांव सचिन गोडगे. हांव पेडणे यूथ काँग्रेसीचो आनी पेडणे उत्तर गोवा युवक काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी आनी पेडणे यूथ काँग्रेसीचो एक्स प्रेजिडंट. पेडण्याच्या बाबतीन मतदारांक जर आयज पळयलें जाल्यार कितलींशीं वर्सां पेडण्यां एक प्रस्थापीत अशे वेगवेगळे खंयचे तरी उमेदवार हाडून पेडणेकारांच्या माथ्यार लादले गेले. आनी जेन्ना हे उमेदवार प्रस्थापीत आसतात ते खंयच्या तरी आपल्या पार्टी लेवलाचेर किंवा कार्यकर्त्यांच्या जिवाचेर निवडून येतात आनी तांकां विकासाचे किंवा पेडण्याच्या युवकांचे प्रश्नाचेर व्हडलोसो असो विचार करपाची गरज पडना. आयज आमकां मेन असो एक आमदार जाय जो आमच्या पेडण्याचे प्रश्न विधानसभेन वेवस्थीतपणे मांडटलो. एक सुशिक्षीत किंवा एक बऱ्या युवा उमेदवाराची किंवा युवा आमदाराची आमकां गरज आसा. नुस्तेंच
एक ठरावीक प्रश्न घेवन हे करप अशें जायना, पण ओवरऑल डेवलपमेंट किंवा जे युवक आसात तांकां एक बऱ्या तरेच्यो बऱ्यो नोकऱ्यो मेळोवन दिवप, आयदर प्रायवेट ऑर गव्हर्मेंट जॉब्स, हे आमच्या आमदाराचें एक ध्येय आसपा जाय. जे कितें प्रश्न आसात ते लोकां बरोबर रावन एक सामंजस्यान नम्रपणान लोकां कडेन वागून वेवस्थीतपणान विधानसभेन अभ्यासपूर्वक प्रश्न मांडप ही आयज काळाची गरज जावन आसा. वेगवेगळे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणा किंवा आयज इलेक्ट्रॉनीक सिटी किंवा तुयेम इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज 2 हे सगळ्याचें काम जाल्लें आसा. फाटल्या 5 वर्सांक तशें पळयलें जाल्यार थोडीशी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आनी रोड्स बी हांची कामांय पेडणे तालुक्यान जाल्लीं आसात. थोडे कडेन सौंदर्यीकरण जालां, हें आमी खंयच डिनाय करिना. पण त्याच बरोबर पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न मांडपाक एक सुशिक्षीत किंवा उच्च शिक्षीत आमदाराची गरज आसा अशें म्हाका प्रामाणीकपणान आयज दिसता. म्हजें नांव सखाराम परब. हांव पेडणे मतदारसंघांत वारखंड ह्या गांवाचो, वारखंड पंचायतीचो आदलो पंच. क्रिडा क्षेत्रांत गेलीं 25 वर्सां गोवा कबड्डी संघटनेचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम करता. शिवाय बायोडायवर्सिटी हे संस्थेचो सद्या हांव चेअरमॅन आहा. आज ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक सांगपाक वायट दिसता, दुसरे वाटेन खोशी जाता. पेडणे मतदारसंघ हो राखीव आसल्या कारणान आमी जवळ जवळ पेडणेंतले स्थानीक लोक आत्मीयता नासतना दुसऱ्याच्या हातींत आमदार म्हणून निवडून दितात. ज्या लोकांक आमी आमदार म्हणून निवडटात ते फक्त राजकारण करच्या खातीर किंवा आमदार आनी मंत्री जावच्या खातीरच आमचो पेडणेकारांचो सगळ्यांचो उपयोग करतात. उदाहरण दिवपाचें म्हणजे पेडणे आनी मांद्रे पेडण्यांतले 2 मतदारसंघ तालुक्यांतले. दोनूय मतदारसंघांतले मंत्री सरकार दरबारी सरकारांत मंत्री आसतात, पूण पेडण्याच्या विकासा बाबतीत तांकां सगळ्यांक अनास्था आसतात. पेडण्यांत खूब लोक म्हणटात की आमी सुशिक्षीत ना. पेडणे मतदारसंघांत जे लोक सुशिक्षीत आहात तेंचो विचार कोणूच करिना. कित्याक गेली कित्येक वर्सां पेडणे मतदारसंघांतले लोक बरें बरें शिक्षण करून बऱ्या बऱ्या मोठ्या पदार पावले, पूण आमी स्वताकच आमकां अशिक्षीत म्हणून घेवपाचें आमकां एक वायट संवय जाल्या. तो लेबल आमी आतां विसरांक जावो. आमचे कडेन बरे बरे भुरगे शिकल्यात, पूण तांकां नोकरी दिवपाचो प्रयत्न कोणूच करिना. हांव स्वता क्रिडा क्षेत्रांत आसल्या कारणान म्हाका एक खूब वायट दिसता. ह्या मतदारसंघांतलो जो निवडून येयल्लो आमदार तो क्रिडा मंत्री जालो, पूण पेडण्याचो साववाड्या ग्रावंड आहा, वारखंडाचो क्रिडा मैदान आहा, तामोशा आहा, कोरगांव आहा, हेंची उदरगत किंवा विकसीत करच्या खातीर तेंच्यांनी केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. त्या ग्रावंडाचे पयशे खूब मोडले. पयशे खंय गेले त्या खोलान आमी वचचे नाका. नमस्कार, माझे नाव विशाल नाईक. हांव खुटवळचो, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष पेडणे मंडळाचो. म्हाका इतलेंच सांगूनशें दिसता की जे ह्या 5 वर्सांक स्किमी केले, जे डेव्हलपमेंट वर्क केले, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, विरनोडाची कॉलेज आसा ती एक बऱ्यान पैकी कॉलेज गोंयांत जावन आसा आतां. तेचें काम बऱ्यापैकी चालू आसा. जे सरकारान हे केले ते बऱ्यापैकी केल्लेले आसा. तशेंच मोपा एअरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, ह्या गोश्टींनी भुरग्यांचो रोजगाराचो प्रश्न सोडपाचें काम हे सरकारान केल्लें आसा. फाटलीं 15 वर्सां जर पळयत जाल्यार ह्या 5 वर्सांत बरेचशे गोश्टी जाल्लेले आसा. तितून जॉब म्हणा, डेव्हलपमेंट वर्क म्हणा, अशें एक गोश्ट सांगता डेव्हलपमेंटाची. एक हांगासर चांदेल बैलपार एक रोड आसा, त्यात एकूच एक न्हंय आसा. त्या न्हंयेन गेली कितकी वर्सां पावसाळी उदीक येवन पूर येतालो आनी दोनूय गांवांचो संपर्क तुट्टालो कितलेशे 4 दीस 5 दीस. ह्या सरकारान इनिशिएटीव घेवन बऱ्यापैकी त्या रोडाक हायट दिवन बरें काम केल्लें आसा. तशेंच एक कुट्टोळ गांवांत गेली कितकीशींच वर्सां गणपती विसर्जन करपा खातीर प्लॅटफॉर्म नासलो. लोक गणपती 4 भायर काडटाले आनी 5 म्हटल्यार घरा येताले, कित्याक लायट ना, प्लॅटफॉर्म ना, वेवस्था ना, कांय ना. ताका लागून ह्या सरकारान इनिशिएटीव घेवन बरें काम करून आतां सद्या बरें एक प्लॅटफॉर्म जावपाच्या तयारीन आसा. तशेंच मोपा एअरपोर्ट
ताका जो एप्रोच रोड आसा तो बऱ्यापैकी चालू आसा आनी त्या एअरपोर्टाक लागून जे हांगाचे समस्या आहा जॉबाचे म्हण कोणी बिझनस करूं शकता ते एक प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. धन्यवाद. हांव दशरथ महाले तांबोशे मोप ग्रूप पंचायतीचो सरपंच एक्स सरपंच. हांवें 92 पासून 2007 पर्यंत पंचायतीन काम करतालो मनीस आनी ह्या 15-20 वर्सांत हांवें जे आमदार खुबशे आमदार केल्या पूण आमचें एक दुर्दैव आमकां सुशीत आमदार मेळोंक ना आनी सुशीत आमदार मेळोंक ना आसल्या कारणान आमचो पेडणे तालुको खूब फाटीं उरला. हें आमकां एक दूख वाडटा. आनी कालचे फावटी बरो आमदार मेळ्ळलो त्या आमदारान काम केलें हांवें विरोध करिना पूण खुबसो थोडेशे लोकांक तो कमी पडला. आनी जो हांवें 12.5 वर्सां आमदार निवडून दिल्लो तेणी फक्त आमच्या घरांनी झगडी लायल्या. ताका लागून अशा आमदारान प्रत्येक मतदारान विचार करूंक जावो काय तर आमदार कोणाक निवडचो कित्याक करचो. एक सुश आसल्या कारणान ताका प्रत्येकाची जाणीव कळटा आनी प्रत्येकाक कळटा. आयज आमचे युवा पिढी आहा खरेंच बरें शिकलेली आसा पूण ते खंय तरी फाटीं आसा. आयज आतां आमच्या ज्या बायंनी आमकां सांगल्या खरोखर म्हाका तें पडटा कित्याक आयज ते सुद्दां बरे शिकलेले आहा आनी जे आतां जे सर्विशी मी दिले आनी दिल्या सांगता पूण हे सर्विशे फक्त जे मेळ्ळ्या जे पयलींच्या आमदारान दिल्या ते आयज रडटा. आयज जे स्पोर्ट्सान म्हणून एक आमदारांक ते स्पोर्ट्स मंत्र्याक हें आसता खंय तरी एक सर्विशी लावपाचें. आयज तांकां तेन्ना सर्विशी लायना आयज ते रडटा. आयज जवळ जवळ 20-15 वर्सां ते 5,000 रुपये पगार घेता आनी आतां खंय तरी थोड्यांक तांकां 12-10,000 रुपये पगार जाला. आयज ते लग्नां जाल्या खंय तरी सर्वीस बरी आयज कंपनीचो सर्वीस पगार बरो आसता तेंच्यानी आयज सर्वीस सोडून गव्हर्मेंट तरी गेल्या आनी जॉयन जाल्या तर आयज तेंची परिस्थिती काय. आयज तेंचे वय जाल्लो आसा. आयज ते फाल्यां कितें करतले म्हणून ह्या आमदारान हेच्या फुडेचे आमदार हेच्यार लक्ष दिवचो. जर मनशाक एखाद्या भुरग्याक जर आमच्या कायम जर सर्वीस मेळटा तर अवश्य ताका येवपाचो. हांव एडवोकेट मुरारी परब पयलींचो ह्या मतदारसंघाचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज जो हो मतदारसंघ आसा हो राखीव मतदारसंघ आसा. राखीव मतदारसंघ आसल्या कारणान ह्या मतदारसंघान विकास करपाचे खुबशे संदी आसले जे फाटल्या आमदारांक पण ते संदीचो फायदो ह्या आमदारांनी जावो तसो घेतलो ना. सरकार दरबारी हे प्रश्न मांडून विकासाची गंगा ह्या मतदारसंघान हाडपाची जी कुवत आसली ती तेंच्या कडेन जाली ना. फाटली 5 वर्सां जर सोडली त्याच्या फाटल्या 5 वर्सांचो जर आमी एक 12 वर्सांचो किंवा 15 वर्सांचो विचार केलो आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघाक आमकां एक कमकुवत आमदार मेळ्ळो. जो विकास सर्वांगीण विकास जो आमी म्हणटा पळय एज्युकेशन क्षेत्रांत तेचो डेव्हलपमेंट झिरो जालो. जे हेल्थ जे आसा फॅसिलिटी हेल्थाच्या बाबतींत जर पळोवंक गेल्यार जाल्यार विकास झिरो. स्पोर्ट्साच्या बाबतींत पळोवंक गेले जाल्यार विकास झिरो. डेव्हलपमेंट हो कांयच ना. फाटल्या 12 वर्सांक फाटली 5 वर्सां सोडून जर पयल्याच्या 12 वर्सांक जर पळयत आमी जाल्यार फक्त विकास जालो तो फक्त गटारां आनी फुटपाटी हेच्या शिवाय विकास कांयच ना. ह्या मतदारसंघान पेडण्यातले मतदारसंघ आमचो जो आहा हो पेडण्यातले आमचे लोक जे आसात ते पेडण्यातले लोक स्वाभिमानी लोक स्वाभिमानान जगपी लोक. पण जे फाटले आमदार आसलो त्या आमदारान ह्या पेडणेकार लोकांचो स्वाभिमान बिगडावपाचो प्रयत्न केलो. वायट उतरां दिली ह्या लोकांक आनी ह्या लागून ह्या मतदारसंघान ही नाराजी आसा. ह्या मतदारसंघातल्या मतदार राजांचे मतदार लोकांचे अपेक्षा आसा की ह्या मतदारसंघात आयज गरज आसा की सुशिक्षीत आमदार आमकां जावो म्हणून ही लोकांची मागणी आसा आनी लोक त्या दृश्टीन पळयतात. एज्युकेटेड आमदार जावो जेणे करून आयज जे तुमी पळयले जाल्यार सगळे कॉम्प्युटरायज ईमेल हे सगळे आयज जे सगळे चलता हे कॉम्प्युटरायज चलता. एसेंब्ली कॉम्प्युटरायज चलता. जे टेंडरींग किंवा आनी कितें आहा सगळे कॉम्प्युटरायज हेचे ज्ञान आसलेलो मनीस जावो आनी हे सगळे जर गोश्टी आसात जाल्यार ह्या मतदारसंघाचो विकास जावंक शकता. विकासाच्या बाबतींत आमी खुबशे फाटीं रावले. एअरपोर्ट जो आसा किंवा आनी ब्रिजीस आसा आनी जे प्रोजेक्ट आसा तेचे फुकटचे श्रेय घेवपाचे फाटल्या आमदारांनी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ते लोकांकय खबर आसा हे प्रोजेक्ट कोणी केले आनी केन्ना जाले हे सगळे लोकांक खबर आसा. आनी इतले आसून सुद्दां फुकट
घेवप म्हणजे तेंच्यांनी आपली एक कुवत दाखोवप की आपली कॅपॅसिटी नासली. लोकांक खबर आसा हे प्रोजेक्ट कोणी केलो, पण तो आमदार सांगता की आपूण केलो, हे केलो, तो केलें. जेन्ना मोपा एअरपोर्टाची जनसुनावणी जाली, पेडणेकरांक मोपा एअरपोर्ट जावप, आनी त्या जनसुनावणीच्या वेळार जो आमचो जे काय आमदार फाटले असले पळय तेंच्यांनी ते सांगताले की आपूण केलो, पण ते जनसुनावणी वेळार हे लोक येयले ना आनी लोकांचे जे कितें प्रश्न असले पळय ते सुद्दां तेंच्यांनी मांडले ना, खंय तरी लिपून रावले. तर असो लिपून रावन कित्याक तेंची कॅपॅसिटीज ना ती, तेंची कॅपेबिलिटी ना ती, हे आयज ह्या पेडण्यातल्या मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आसा. आता पेडण्याक जॉबाची खूब गरज आसा. पेडण्याकूच न्हय तर अख्ख्या गोंयान गरज आसा. लोक पयलीं आपल्या पांयाचेर उबे रावल्ले, धंदे मायनींग बंद जाली, रेंव म्हणटा ती रेंव बंद जाली आनी ह्या खातीर जॉबाचो खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हणून आयज जॉब सगळ्यांक जाय पडलेले आसा की मायनींग बंद जाल्ले, इनकम सगळ्यांचे बंद जाले, एका ट्रका फाटल्यान आनीक दुसरे 4 हे मनीस चलतले, तेचेर डेवलप हे आसले, डिपेंड आसले, ते बंद जाले आनी एकदम मागणी ही वाडलेली आसा. तेजो मोपा एअरपोर्ट आसा, हो बेगीन जावचो. पूण सगळ्या मतदारसंघात आज खुबशे जाण हांगा आपाचे आसा, MG आसा, काँग्रेस आसा, BJP आहा, हे सगळ्यांनी मेळून एक मागणी पयलीं जावपाक जाय की एअरपोर्टाक जी आमी एक्वायर केल्ली आनी थंय एअरपोर्ट जाल्या उपरांत जो थंयसर सर्वीसचे निर्माण जातले ही फक्त पेडणे तालुक्याक आसची. आनी थंय जर शिक्षीत आसा भुरगो जाल्यार तो डेवलप पयलीं करचो. तुमकां कसले पद्दतीचे जाय, इंजिनियर जाय, कितें जाय, हे तुमी आमकां पयलीं आतां कळया, आनी त्या पद्दतीन तांकां तशे भुरगे डेवलप करया. आनी म्हाका दिसता ह्या एका मताक सगळ्यांची मान्यताय आसतली. सरकार खंयचेय आसो, मेन म्हणजे पयलीं तो आमकां तरच आमकां ते पेडणेकरांक तेजो फायदो जातलो. पेडणेकरांक आनी बाकीचो जावचो ना. दुसरी गोश्ट आसा थंयसर टॅक्सीचो जो वेव्हार आसा हो थंय चालू जातलो, थंयसर जॉब मेळटले. पूण हे जर ते कॅब जे आसा तसले जर हाडून जर हांगा परत सोडीत जाल्यार परत आमी पेडणेकार खंयच आवाज करूंक शकचे ना. हेकाय विरोध आसचो ह्या इलेक्शनाक सगळ्यांचो, प्रत्येक पक्षाचो आनी प्रत्येक पेडणे तालुक्यांतल्या भुरग्यांची आनी तशेंच गोंय राज्याची सगळ्या भुरग्यांचे थंयसर कितें तरी एक एअरपोर्टाक हातभार लागचो. खुबशे हांगा फॅक्टरी येतात, ते सरकारा कडल्यान तांकां 5 वर्सांक एक कितें टॅक्स फ्री आसता, घालतात, परत वयता, दुसरी फॅक्टरी येता. डेवलपमेंट तसो जायना, सर्वीस तशी, जॉब बरे मेळनात. आमच्या धारगरीन इन्फाटॅक ती हेची विचारी भोपाळ सारकी हेची द्रव्य निर्माण करतली वायू गॅसाची, ते स्फोट जायत जाल्यार की धारगळ काबार जातली. RTO आतां चॅकपोस्टा कडेन थंय आहात ती. आनी हेका चडशे वयरसून सेंट्रलाच्यान तांकां प्रेशर आसा, पंचायतीक ताका दिया थंय आहा न्ही म्हणून ती. फाटले फावटी ती सगळे लोक जमान जेन्ना वायू गळती जाल्ली तेन्ना बंद केल्ले. पूण परत ताका फाटल्या आमदारान ताका 11 म्हयन्याची NOC ताका काडपाक म्हणून 11 म्हयन्याची NOC दिवन ह्या 4 वर्सां थंय दवरलेलो आसा. तो केन्ना तशे प्रोजेक्ट जे आसा तसले प्रोजेक्ट हाडून लोकांक सर्विशे मेळटले म्हणून हाडचे न्हय. ज्या जाग्यार खरोच भुरग्यांचो डेवलपमेंट जातलो आनी ती फॅक्टरी ही फुडली एक 25 वर्सां थंय रावतली आनी भुरग्यांक थंय 25 वर्सां जॉब मेळटलो. मला एक खंयचे हाडले 5 वर्सां ते गेल्यार तो वयता, भुरगो बेकार पडटा, दुसरी फॅक्टरी सोदुची पडटा. प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक भुरग्याक, शिकलेल्या भुरग्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. खंयचेय सरकार असले हें दिता तें दिता. फाटले फावटी सांगले की आमी प्रत्येक एका वर्साक 250 जॉब काय 500 जॉब जाता दिता म्हणून सांगलेले ह्या मतदारसंघात. तशें जावंक शकना. गव्हर्मेंट जॉब कोणूच कोणाक दिवंक शकना इतलो एका गोवा राज्यान. आनी आज तर परिस्थिती अशी आसा जे आसात तांकां पगार घालपाक गोंय सरकाराची परिस्थिती ना. हे जर मायनींग बंद आनी बाकीचे वेव्हार बंद केल्ल्या खातीर सध्या नोटबंदी जावन जर अक्षरशा लोक 50% पयलीं धंदो देंवल्लो आसा. ह्या गोश्टीचेर विचार करपाक जाय आनी मायनींग म्हणल्यार ती बेगिना बेगिना चालू जावपाक जाय. आनी अशिक्षीत आनी शिक्षीत हें अशें कांय नासता. प्रत्येक मनीस भुरगो आसता ताका दिसता आपलो बापूय हो अशिक्षीत म्हणून. म्हाजो बापूय 4थी शिकलो पूण तेचो बापूय 0. संवसार तेणेय केलो, तेणी आपल्या बापायक भुरग्याक शिकयलो, म्हाज्या बापायन म्हाका शिकयलो. म्हाजो बापूय 4थी शिकलो म्हणून अशिक्षीत न्हय. तेणी आपल्या कश्टान वयर सरलो आनी कश्टान लोकांक मदत केली, तितूनसून ते घडत गेले. तसोच हांव कितलो शिकला आनी म्हाजे फुडें दुसरो ग्रॅज्युएट कोणी इंजिनियर आसा असो न्हय. जो आसा,
जो उबो रावला तो दुसऱ्याक मदत कितली करता, दुसऱ्याक संकटा वेळार कसो पावता, हो शिक्षीत आसा म्हाज्या मते. अशिक्षीत आनी शिक्षीत आसलो म्हणून तो दुसऱ्याक मदत करतलो असं ना. ओके, एक तुमी जनरल डिस्कशन सुरू करच्या पयलीं एकूच हांव सांगपाक सोदतां की तुमचो आमदार शिकला, ताणें त्याच मुद्द्याचेर शिकला शिकोंक ना. आय थिंक शोकांतिका ही गव्हर्मेंटाचें सिस्टम डेमोक्रेसीन आमच्या, की जेन्ना खंयचोय भुरगो गव्हर्मेंट सर्विसेक अप्लाय करता तेन्ना ताका एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन विचारता. राजकारणान ते विचारना. हे विचारना हो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता डेमोक्रेसीचो. इंडिव्हिज्युअल जो कंटेस्ट करता पळय ताजो न्हू. आनी मोर इम्पॉर्टंट ताणें म्हटलां कशें, हांव कोणाक सपोर्ट करना कॅन्डिडेटाक न्हू म्हणून पार्टीक सपोर्ट करना, बट आय थिंक तुमकां एक विजन आसपाक जाय. ताणें जशें म्हटलें की इट इज नॉट ओन्ली तुमचे जेन्ना एक प्रोजेक्ट करपाक जाय तेन्ना सिवील खबर आसपाक जाय किंवा IT काडटलो IT खबर आसपाक जाय. आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड. वॉट इज रिक्वायर्ड इज तुजें विजन कितें, तुज्या भुरग्यांक तुजी सर्वीस मेळटली किंवा ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें इज इम्पॉर्टंट. तशें पळोवंक गेल्यार तुमीच कोणे तरी म्हटलां हांगा हो आमचो मतदारसंघ रिजर्वड, जाल्यार मागीर रिजर्वड कित्याक हाजेरूय व्हडलेशें डिस्कशन जावंक शकता. आय थिंक दीस वॉट एवर दॅट आमदार्स क्वॉलिफिकेशन शूड नॉट बी एन इशू. वॉट एवर इज विजन शूड बी हीज क्रिटिसिजम. ताणें केला करूंक ना करूंक ना. म्हाका म्हणपाचें आसा म्हणजे ज्या परिस्थितीन पेडण्याचो आमदार हे जो मतदारसंघ जो आहा तो आज शेड्यूल कास्ट म्हणून जो दवरलेलो आसा, तर पेडणे मतदारसंघ शेड्यूल कास्ट जर दवरलो आनी सुशिक्षीत भुरगे आसा आनी एखादो आमदारकेक जर कमी शिकलेलो पात्रतेचो समज माणूस रावलो जाल्यार ज्या मतदारसंघान लोक सुशिक्षीत बरे ग्रॅज्युएशन घेतलेले आसून सुद्दां जर तो मतदारसंघ मागासवर्गीय म्हणून जर रावता जाल्यार थंय सुशिक्षीत माणसाची अपेक्षा करपाची कसलीच गरज ना. माणूस हो कमी शिकलो म्हणून प्रोग्रेस करतलो अशें कांय कमी ना. माणूस फक्त तेचे कडेन एक मेनू जावो, पावर जायी की हांव तें करून दाखयतलो. खंयचीच गोश्ट जायना अशी ना. कमी शिकलो जादा शिकलो हे कांय ना. करतलो ही एक पवित्रा बरोबर दवरून ते काम करपाक जाय, मतदारसंघ फुडें व्हरपाक जावो. आनी म्हाजी एकूच इच्छा आहा की जेन्ना 40 मतदारसंघांसून पेडणे हो खूब टायमिंगाक मागासल्यो आसल्या कारणान सदींच शेड्यूल कास्ट दवरलो, तर सरकारान अशी एक तरतूद करूंक जायी की 40 मतदारसंघान पेडणे मतदारसंघ जर मागासवर्गीय म्हणून रावता आनी तो मतदारसंघ तसो दवरता जाल्यार ताका अनुदान दितना डबल दिवपाक जाय, तरच पेडण्या मतदारसंघाचो विकास जातलो. सगळ्यान फर्स्ट म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा, जो क्वेश्चन आयज फाटल्या ह्या 5 वर्सांक जे प्रोग्रेस जाला म्हणटा ते नथींग. मागच्या 5 वर्साच्या आमदारान असो 2 मीटर बाय 2 मीटर जागो खंयच एकवार करूंक ना, जेणे करून एक टॉयलेट सुद्दां तेणी पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलान बांदूंक ना. जी जागा एक्वायर जाल्या स्पोर्ट्स सिटीची, थंय फाटल्या 5 वर्साचो आमदार धारगळ मतदारसंघाचो आसलो जावं माननीय सोपटे आसलो हांगासर, त्या टायमिंगाची जागा एक्वायर आसा ती. आतांच्या फाटल्या सरकाराच्या 5 वर्साच्या आतां बस स्टँड जो आमचो बांदला, बस स्टँडाची 7,770 स्क्वेअर मिटर जागा ही 89 निवडून आयिल्लो बाब शंकर साळगांवकर हेची याद करता हांव. आनी त्याच्या ह्या कॅपेसिटीचेर बाब चीफ मिनिस्टर रवी नायक ह्याच्या टायमिंगाक आमी ती जागा एक्वायर केल्ली आसा. सेकंड थिंग, कोरगांव जो ग्रावंड जाल्लो आसा तो माननीय जितेंद्र देशप्रभू ह्याच्या मार्गदर्शना खातीर जाल्लो आहा. स्पोर्ट्स सिटी म्हणटा जावं हे कितें गोश्टी आहात पळय हे शिकोवंक ना त्या एका आमदारान केल्ले आसा. पेडणे मतदारसंघान एकाच मतदारसंघान अटॅच टू धारगळ एंड पेडणे हे एकाच मतदारसंघान शिकांक नसलेल्या कमी शिक्षीत मनशान 10,000 स्क्वेअर मिटर जागो स्पोर्ट्स सिटीन दवरलेलो आसा. एअरपोर्टाचो रस्तो जो आसा तो तुळसकर वाडी जावं नागझर पर्यंतच एक्वायर आहा. कुर्णा टू नागझर एक्वायर ना. तेच बरोबर आयज 20 करोड रुपयाचो रस्तो मालपेट टू चोपडे वयता, हो सुद्दां कदाचित एक्वायर ना. आमी फक्त पेडणेकार वगी कित्याक रावता तर येदो व्हडलो 70 कोटीचो रस्तो जाता जावं कोणाच्या तरी जमनीक व्हॅल्यू येवं हेका लागून लोक वगी रावल्यात. खंयच एक्वायर ना. तर सरकाराक म्हाजें अशें डिसिजन आहा की खंयच्या मनशान पेडणेकारान चिंतपाचें न्हू. कमी शिकलेलो जादा शिकलेलो हे कांयच ना. सगळे कमी शिकलेलो आसो किंवा खंयचो आमदार रावता ताका कमी शिक्षणाची दर्जो ना दिता प्रोग्रेसाक सगळ्या युथांनी जावं जाणट्यांनी नेणट्यांनी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करपाचो.
थँक्यू.